भोमाकारांचो रस्तो रुंदीकरणाचो विषय तापिल्लो आसतना दिवचल तालुक्यातले मुळगांव गांवांतल्या लोकांनी आतां लोकसभा वेंचणुकेक मतदान न करपाचो थारायला। हांचें कारण म्हळ्यार खावंडली क्षेत्रांत येवपी तांचीं घरां। थळाव्या आमदारान गांवकारांक आश्वासन दिलां, तरी लेगीत थळावे अजून चिंतेत आसात। ह्या बातमेचो पुराय स्पेशल ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आमच्या यूट्यूब पेजीचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलो। आयचे जे मायन तो फक्त बिझनेस करपाचो आहा। पयलीं मायन जे आसली ती सारकेच मायन ओवर हे करताले, लोकांक तेंच्यांनी जॉबूय प्रोवायड केल्ले, इलिटरेट आसले भुरगे तांकां जॉब प्रोवायड केल्ले आनी तेजेरूच आमचें गांव चलतालें की म्हण तेन्ना केन्ना आमची शेतीन हे प्रॉब्लम जावना, बागायती केन्ना प्रॉब्लम जावना। आयज तेंच्यांनी आमची सगळी लेक डिस्ट्रॉय केल्ली आहा, शेतां डिस्ट्रॉय केल्ली आहा, लेकान तर सगळें अक्षरशः माती भरलेली आहा। आमी 100 फावटी मिटींग घेतली तेंच्या कडेन शेजा कडेन की ती लेक आमकां परत आहा तशी करून दिया, जाल्यार ते कानार घेयनात। इवन आमची मिटींग मामलेदारा कडेन सुद्दां जाल्यार मामलेदाराची मिनिट्स ऑफ मिटींग आमचे कडेन आसा। आमची जी शेतकी कमिटी आहा पळय, सगळे मिनिट्स ऑफ मिटींग आमी ठेयल्ले आहा। तेजेर अशें मेन्शन केल्लें की तेंच्यांनी आमकां क्लीन करून दिता म्हटलेले। हे 3 लेक आमचे मेन वॉटर रिसोर्स जे बागायतदार आनी शेतीक जे उदक सप्लाय करताले आनी ते सफिशियंट उदक आसतालें, केन्ना ते आटान आसले। आतां हांगासर तरणाटे भुरगे आसा गांवान आनी हांव कितें विचारता की आतां फुडें इलेक्शन्स लागपाचे आसात, लोकसभा आसतली, कितके आसतली, कितें डिसिजन आसतलो गांवचो की बाबा इलेक्शनाक वोट करपाचें ना, किंवा अशें कितें तुमचे ग्रामसभेन तुमी थरयलां की एक इशारो सरकाराक दिवपाचो की सरकाराक तुमची कळकळ कळपाक जाय म्हणून कितें सांगला तुमी? रिसंटली जेन्ना आमची हांगा केळबाईच्या मंडपान जेन्ना मिटींग जाल्या थंय आमी थरयलां की जर सरकार हेजेर कितें एक्शन घेयना इलेक्शना पयलीं जाल्यार सबंद गांव इलेक्शनाचे बॉयकॉट करतले। लोकसभा इलेक्शन हा पळय ते सगळे गांव बॉयकॉट करतले। आमच्या मुळगांवांनी तोच विशय आसा जी आमची देवळां आनी थोडी घरां लिजाच्या अंडर येयल्ली आसा आनी ऑलरेडी आमी सीएमाक एक 3 म्हयने पयलीं मेळलेले आसा आनी सीएमान आमकां आश्वासनय दिल्लें आसा की ही लिजा भायर काडटा। आनी हो विशय हांवें लास्ट टायम असेंब्लीक 0 hours रेज केल्लो आसा आनी थंय सीएमान म्हाका इन द असेंब्ली फ्लोराचेर एश्युरन्स केल्ले की लोकांची घरां आनी देवळां भायर काडून दितली म्हणून। आनी आमकां ती काडलेली जाय कित्याक लोकांच्या घरांक आनी देवळांक आमकां एफेक्ट जाल्ले नाका। आमकां मायनींग नाका अशें म्हणना, पण डेफिनेटली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आमच्या लोकांचे घरांचेर किंवा देवळांचेर। सो ताचेर हांव ठाम आसा आनी हांव लोकां बरोबर आसतलो त्या गोश्टीक, हेचेर 100% शुअर। आज न्ही सदांच आसतलो।